मोगाचनो कार्मेल किराण कार्याक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत। आज आमी जेजू जल्मल्या गांवांत जल्मून मंगळूरांत लगभग 2 वर्सां जियेल्या कार्मेलीत भितरल्या माद्रीचें स्मरण करता। ती जावन आसा कुर्सयल्या जेजूचे भगवंत मेरी बोवार्डी। तर मोगाचनो तिचे विशीं आज आमी थोडे समजून घेवया। मेरी बोवार्डी गलिलेच्या आबेलीन म्हणल्या गांवांत 1846 इसवेन जॉर्ज बोवार्डी आनी मेरी चाहिनी म्हणल्या जोड्याक जल्मली। ह्या जोड्याक 12 जाणां चरके भुरगे जल्मले तरी बाळपणारूच 12 भुरगीं अंतरली। ह्या कंतीन आसतना जॉर्ज आनी मेरीन बेथलेहेम शहराक यात्रेक पैण करून जेजू जल्मल्या घोट्ट्या लागीं जर आमकां एक चेडूं भुरगें जल्मत ताका आमी मेरी म्हणलें नांव दवरतले म्हूण आंगयलें आनी मागणें करी लागली। हाचो परिणाम म्हणल्या बरीं मेरी बोवार्डी जल्मली। भुरगे मेरीक 3 वर्सां संपतना तिजी आवय बापूय दोगांय अचानक अंतरली। मेरीचो बापल्यान तिका पोसके करून घेतले। घरांत पोसले एक सुकणें मेल्ल्या त्या दाडा मेरी कंतीन रडतली। त्या दाडा तिका एक ताळो आयकलो। जर ह्या संवसारांत सर वस्तू अशें सरतल्यो पूण तुजें काळीज म्हाका दिशी तर सदांच हांव तुजे सांगता रावतलो अशें तिणें जेजूक आपणोसो जावन विंसलें। तशेंच तिकाच तिणें जेजूक समर्पिलें। मेरी बोवार्डीक 13 वर्सां संपतना तिजो बापलो तिका काजार करूंक तयाराय करता। त्या दाडा ती काजाराक इन्कार केल्ल्या त्या दाडा बापल्यान तिका ताज्याक सकरा सांगता कामाक धाडटा। त्या दाडा ती जायते कश्ट भोगून आसतना तिका बुजोवन मेळनाटल्या त्या दाडा ती तिच्या भावाक एक कागाद बरोवन नाजरेताक दंड दिवंक एका मुस्लिमा लागीं विनंती करता। त्या दाडा तो मुस्लीम तिका मुस्लीम जावंक वताय करता। त्या दाडा ती इन्कार केल्ल्या त्या दाडा तो तिजो गळो चिरता आनी एकसुऱ्या जाग्यान तिका उडोवन पळोवन धांवता। अशें अजापी तरान वाचून आयिल्ली मेरी 7 वर्सां घर काम करून कश्टी जिवीत सरता। 1868 इसवेन फ्रांसांतल्या भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतान भरती जाता आनी कुर्सयल्या जेजूचे मेरी म्हणलें नांव घेता। 2 वर्सां उपरांत ती 8 जाणां सांगता मंगळूरांत एक कोवेंत सुरू करूंक मंगळूराक येता। 2 वर्सां उपरांत 8 जाणां सांगता ती मंगळूरांत नवें कोवेंत सुरू करूंक एक मिशनरी जावन येता। 1871 इसवेन मंगळूरांत ती तिज्यो निमाण्यो आंगवण्यो करता पूण वडिलांच्या सूख समजणेक लागून फुडल्या वर्सा ती फ्रांसाक फाटी गेली। उपरांत नाजरेतांत आनी बेथलेहेमांत ती 2 कोवेंतां सुरू करता। 1878 इसवेन ऑगस्टाच्या 25 तारखेक
ती मरण पावली. 1983 इसव्यांत पापा सान जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका भगवंत म्हूण पसरलें. तर मोगाच्यान हिका भगवंत म्हूण पसरूंक कारण कितें? पयलें, मेरी बोवार्डी ल्हानपणायरच आपल्या आवय बापायच्या मोगातान वंचीत जाल्ली तरी देवाच्या विशेष भावार्थान ती जियेली. तिका जायत्यो मिस्तीक संगत्यो भोगूंक मेळटल्यो. जायते फावटी मागण्या दळा ती ध्याना परवाशत जातली. हाच्या परिणामान ती जायते फावटी रुखाच्या तकलेर आसतली. दुसरें, फुडें घडूंक आसल्यो संगत्यो देवान तिका पयलेंच कळयल्यो. तिसरें, स्टिग्माटा ह्या जेजूचे 5 गाय तिच्या कुडींत जाल्ले. ही एक भगवंतपणाची खुणा. चवथें, जेजू लागीं तिचें आत्मीक लग्न जाल्लें. हाजो परिणाम जावन तिच्या काळजांत बलेन पापसिले गुर्त आसलो. मेल्या उपरांत तिचें काळीज भायर काडल्या तेदळा हें पळोवंक मेळ्ळें. 5वें, ती मेल्या उपरांत सकाळींचे सूर्य उदयोवच्या पयलें कोयंताच्या उदेंतीक एक कामानं बिल्लू दिश्टीक पडलें. 6वें, ती अंतरल्या उपरांत ती जियेल्या कोयंतांनी आनी तिणें गळशिल्ल्या वस्तूंतान स्वादीक परमळ भायर सरलो. अशें आपणाच्या जिवितांत जायते कश्ट भोगून देवान फावो केल्ल्या आध्यात्मीक अनुभवाक लागून जायत्यांचो निंदा भोगून समर्पीत जिवीत जियेल्या ह्या भगवंतीचो आमी स्मरण करतना संवसारान सडच्या सर वस्तूंतान आमचें काळीज मेकलें करून देवा तें आमी कंसोंक निचेव करया. भगवंत मेरी बोवार्डी आमा पासत विनंती कर. मोगाच्यान ह्या नियाळान भाग घेतल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.